नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. शिरगांव स्टॅम्पिडा विशीं फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट अजून देवस्थान समितीक दिल्लो ना. समितीन प्रशासनाक पुराय सहकार्य केलां. समितीचेर आरोप सारखे न्ही, अध्यक्षाचो दावो. कला अकादमीतले फॉल्ट्स बेगोबेग सुधारचे. पीडब्ल्यूडीचे सब डिव्हिजनाक निर्देश. टेंडर स्कोपात आसल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान सारखी करून घेवची, ना जाल्यार खंय परत टेंडर. पाकिस्तानाक मिलिटरी सपोर्ट दिवपी तुर्की आनी अझरबैजानाचे टुरिझम आनी ट्रेडाचेर बहिष्कार घालपाची हॅशटॅग मोहीम देशभर. टुरिस्ट बुकींग 60% डावन. गोंय ल्हान न्यूक्लियर प्लांट हाडूंक दिवचे ना. बसकेंत फक्त चर्चा. सोलर विंड पॉवर जनरेशनाक प्राधान्य. केंद्रीय मंत्र्याच्या वक्तव्याचेर बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्याचो खुलासो. म्हजी बस स्कीम 16 तारखेन बंद. नवी स्कीम हाडपाचो प्लान. नवे स्किमी सकयल 50% इन्शुरन्स. बस रिप्लेसमेंटाक 10 लाख. किलोमिटराक ₹3 सबसिडी. शिरगांव चेंगराचेंगरीचो फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट अजून देवस्थान समितीक मेळिल्लो ना. समितीन प्रशासनाक सगळें सहकार्य केलां. करून म्हणटा तें खंय सारखें न्ही. आमची कांयच चूक ना म्हूण देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार उलयला. रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत चौगुल्या कडेन उलोवन खंय देवस्थानाची बाजू स्पश्ट करतले. शिरगांवच्या चेंगराचेंगरीचेर सरकारान कारणां सोदूंक नेमिल्ल्या फॅक्ट फायंडिंग समितीन सरकाराक रिपोर्ट दिलो. मुख्यमंत्र्यान रिपोर्ट भौशीक केला. रिपोर्टात देवस्थान समितीन प्रशासनाक जाय तशें सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचे म्हळां. देवस्थान समितीक मात तें मानवल्लें ना. आरोप खंय फटीचे. रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत चौगुल्या मुखार दवरून कितें करपाचें तें खंय थारायतले. अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर उलयलो. कितें आसा, फॅक्ट फायंडिंग कमिटीचो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रेसाक दिला, पूण ती कॉपी आजून पासून आमकां पावूना. त्या रिपोर्टान एक्चुअली कितें म्हटलां पळय तें कळ्ळ्या नंतर आमी तेजेर स्टेटमेंट फुडें करूंक शकता न्ही. आनी मागीर आमी म्हाजना फुड्यान वचूंक शकता बाबा कितें हेचेर कितें करपाचें काय म्हणून. आनी मागीर म्हाजन तें ठरयतलें कमिटीन. कॉपी तुमकां केन्ना मेळटली कितें आयडिया ना? ती सरकारान ठरयतली. सरकार केन्ना येतलें त्या प्रमाणे आमी फुडली कारवाय करता न्ही. फुडलें कितें आहा तें कारवाय आमकां अजून कांयच मेळूना. कॉपी मेळ्ळ्या उपरांत तुमी मागीर मिटींग येता. मागीर आमी मिटींग घेतले. तेजे पर्यंत स्टँड कितें आहा तो दिसलें ना. जो पर्यंत ती कॉपी मेळना तो पर्यंत आमचो स्टँड ना. कॉपी मेळ्ळ्या नंतर स्टँड आसतलो. पूण एक गोश्ट खरी की आमी मेळ्ळ्या नंतर ते म्हाजना फुड्यान वयतले. ती कॉपी म्हाजना फुड्यान घालतले. बाबा तितून मागीर लेट म्हाजन शूड डिसायड. म्हाजन कितें तें ठरयतलें आमचेर. म्हटलें गेलेलें की तुमचो सहकार्य नासलो प्रशासना हें साफ खोटें. आमी पुरें सहकार्य केलां. हांगासर ह्या सायटीर येयले तेन्ना आमकां सहकार्य दिलें. आनी तेन्ना तेंच्यान आमकां थंयसर मामलेदारान आपयलें तेन्ना आमी तांकां कॉपरेशन केलां. आमचे तरेन आमी पुरे 100% सहकार्य केलां. हें सहकार्य दिवंक ना म्हणटा आनी हें साफ खोटें. हो खोटो आरोप आनी मान्य ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कला अकादमीच्या कामात आशिल्ले फॉल्ट्स बेगोबेग सुधारचे. पीडब्ल्यूडीन सब डिव्हिजनाक ऑर्डर काडल्या. टेंडर स्कोपात आशिल्लें काम बाबूत जालां जाल्यार तें कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान परत करून घेवचें. स्कोपात नासल्यार दुरुस्ती कामाक खंय नवें टेंडर. बुधवारा पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. 60 कोटीच्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह. कला अकादमीचे निकृष्ट काम म्हूण बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारान कामाविशयी अभ्यास करून रिपोर्ट दिवंक टास्क फोर्स समिती स्थापन केली. समितीन सगळे कलाकार. कला अकादमींतल्यो त्रुटी वा जाय आशिल्ल्यो गजाली सरकाराच्या नजरेक हाडूंक दिवंक टास्क फोर्स समितीची नेमणूक केली. समितीन पळोवणी करून मुख्यमंत्र्याक रिपोर्टूय दिलो. तातूंत लायट, सावंड आनी हेर त्रुटी सांगल्यात. रिपोर्ट सादर केल्या उपरांत कला अकादमीच्या कामात आशिल्ले फॉल्ट बेगोबेग सुदारचे म्हूण पीडब्ल्यूडीन आपल्या सब डिव्हिजनाक निर्देश दिले. टेंडर स्कोपात नाशिल्लें काम बाबत जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान करून घेवचें. स्कोपात ना जाल्यार परत टेंडर
म्हूण PWDन पत्रांत म्हळां. सुमार 60 कोटी मायज रुपया मोडून काम कितें केलें हाचेर मात प्रश्नचिन्ह उप्रासता. सरकारान सुरवेक 49 कोटीचे टेंडर काडिल्ले. तातूंत स्ट्रक्चरल रिपेर, प्लंबरींग आनी ड्रेनेज, इलेक्ट्रीक, AC, एकॉस्टीक अशीं कामां आसात. ह्या टेंडरांत लायट आनी सावंड नाशिल्ले. मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2023 वट्ट 11 कोटीचे दुसरे टेंडर काडले. तातूंत लायट आनी सावंडाचें काम हातींत घेतलां. त्याच टेंडरांत फायर प्रोटेक्शन, सर्विलन्स सिस्टम आनी हेर कामांय आशिल्लीं. आतां प्रश्न उप्रासता तो असो की पुराय कला अकादमीचें काम टेंडरा प्रमाण केलां जाल्यार त्रुटी उरल्यात खंय. दोनूय टेंडरा प्रमाण काम जालां. आतां तातूंतले फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान करून घेतले की सरकार परत टेंडर काडटले हें मात पळोवचें पडटलें. मेळटा ते म्हायती प्रमाण टास्क फोर्स समितीन आनीक कांय सुचोवण्यो आनी मागण्यो केल्यात. ते मागणे पुराय करून सरकार परत टेंडर काडटले काय ते पळोवचें पडटलें. आनी काडले जाल्यार ते परत कितल्या कोटीचे आसतले ते पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पाकिस्तानाक ऑपरेशन सिंदुराच्या आड मिलिटरी सपोर्ट दिवपी तुर्की आनी अझरबैजानाचेर टुरिझम आनी ट्रेडाक बहिश्कार घालपाची हॅशटॅग मोहीम देशभर सुरू जाले. सप्तकभरांत भारतीय टुरिस्टांचे ह्या देशांनी बुकींग 60% पडलां. कॅन्सलेशन सुमार 250% पडल्यात. वर्साक दरेकी 3 लाख भारतीय टुरिस्ट ह्या देशांनी वतात. गोंयचे टूर ऑपरेटर हेंच सांगतात. भारत पाकिस्तान संघर्शा उपरांत भारतीयांनी तुर्की आनी अझरबैजान भोंवड्यो रद्द केल्यो. गोंयांतल्या कांय जाणांनी बुकींग रद्द केल्या म्हूण गोंयचे टूर ऑपरेटर सांगतात. Every tour starts from Goa and ends at Goa. You don't have to go anywhere to Bombay or anywhere to take a flight. Now coming to places like Azerbaijan and Turkey, we already had a tour to Azerbaijan and Turkey few days before the war, and now at the moment we have stopped the bookings for Azerbaijan and Turkey with the current situation. Our bookings are regularly going on for Georgia. We have added Armenia. This 52 people after Georgia are going to Armenia. All other tours are going smoothly. टर्की आणि अझरबैजान ह्या दोन कंट्रीनी पाकिस्तानाक सपोर्ट केलो आणि वी ऑल नो सद्याक टर्की, बाकू, अझरबैजान ह्या सद्याक टुरिस्ट प्लेसीस खूप वाडपाक लागल्या आणि खूप लोक वचपाक लागल्या इन द वेक ऑफ नॅशनल इंटरेस्ट आणि आमचो स्वाभिमान राखपा खातीर आमी डिसायड केले की आमचे जितले जे टूर आसा आणि हेच्या फुडें जे ते आमी टूर प्रमोट करपाना आणि आमच्या आता आशिल्ले फुडल्या म्हयन्याक बीन आशिल्ले ते सगळे आमी कॅन्सल केल्ले आसा. वी हॅव कॅन्सल्ड ऑल द बुकिंग्स अँड इनिशिएटेड ऑल द रिफंड्स. लोकांनी आमकां खूप सपोर्ट केलो. ह्या दिना आमी हे डिसिजन घेतले की आमी कॅन्सल करता म्हणून. लेट्स बॅन दीस टू कंट्रीज आणि लेट्स शो देम द पॉवर ऑफ इंडियन टुरिस्ट की वॉट वी कॅन डू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय ल्हान राज्य. आमी गोंयांत न्युक्लियर पॉवर प्लांट हाडूंक दिवचे ना. बसकेंत फक्त खंय विचार आयला. गोंयांत सोलर, विंड पॉवर जनरेशना सारकेले प्रकल्प हाडूंक सरकार पावलां मारता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. न्युक्लियर प्लांट घालपा विशीं केंद्रीय मंत्री खट्टराच्या वक्तव्याचेर खवदळ पडले उपरांत मुख्यमंत्र्याचो खुलासो. सोमारा केंद्रीय वीज मंत्री खट्टर गोंयांत आयिल्ले कडेन गोंयांतले वीज निर्मिती आनी हेर विशयांचेर म्हत्वाची बसका जाली. बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना केंद्रीय मंत्र्यान गोंयांत न्युक्लियर प्लांट घालपा विशीं वक्तव्य केल्लें. ह्या वक्तव्या उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. ते उपरांत मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां. अरे न्युक्लियर प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही गोंयांत कदापि येवपाना आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोंयांत केन्नाच हाडचें ना. गोंय हें खूब बारीक स्टेट आसा. अननेसेसरी तेंच्यांनी मनोहरलाल खट्टरजी जे आयिल्ले तेंच्यांनी अल्टरनेटिव्स कितें आसता. हायड्रो पावर आसा, सोलार पावर आसा, विंड पावर आसा, न्युक्लियर पावर आसा. गोंयांत अल्टरनेटीव पावरचो विचार करपाक जाय म्हटला. म्हणजे न्युक्लियर पावर सोलार पावरीचेर आमी सुरू केल्ले आसा. आतां हेजेर विंड पावरीचो आमी ऑलरेडी टेंडर काडला. दीस इज द अल्टरनेटिव्स. आमी न्युक्लियर पावर हाडटले कित्याक तेंच्यांनी विचार करपाक जाय म्हटलां. म्हणजे आमी हाडलो तेंच्यांनी म्हणटा आसतना ह्यो चारूय म्हटलेल्यो आहा मरे. तेजेर कांयच सांगना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रायोगीक सुरू केल्ली म्हजी बस स्कीम सरकार 16 मेक बंद करता. दक्षिणेत 4 रुटांचेर 57 बसी चलताल्यो. आतां खंय सरकार म्हजी बस स्कीम 2025 म्हणून नवी स्कीम हाडटा. बसवाल्यांक 50% इन्शुरन्स, बस रिप्लेस करूंक 10 लाख आनी किलोमिटरा फाटल्यान 3 रुपया डिझेल सबसिडी दितले. वर्सा 2023 सरकारान माझी बस येवजण पायलट बेसिसाचेर चालीक लायिल्ली. ती येवजण आतां सरकार बंद करता. सरकार खंय नवी माझी बस येवजण 2025 चालीक लावपाचें आसा.
57 बसी खंय ह्या येवजणे खाला दक्षिणेतल्या काणकोण, मडगांव, पणजी, कुडचड्या, फोंड्या, उसगांव, दिवचल ह्या रुटाचेर चलताल्यो. नव्या येवजणे खाला आतां किलोमिटरा फाटल्यान ₹3 डिझल सबसिडी, बस रिप्लेसमेंटाक 10 लाख आनी 50% इन्शुरन्स सरकार दिता. पोरण्या येवजणे प्रमाण बसीचो दिसाची येणावळ कदंबाक दिवची पडटाली. मागीर कदंबा ₹6 दवरून उरिल्ले परत बसकारांक दिताले. तुमचं जे तुम्ही अर्निंग करता तेजे अर्निंग तुमी आनी तेज्या भायर आमी कदंबा म्हणून तुमकां पर किलोमिटर ₹8 आमी दितले म्हणून. आनी तेजेर जो ड्रायव्हर जावं मेंटेनन्स डिझल खर्च बी सगळो तेंच्यांनी पळोवपाचो ओनरान, आनी फक्त कंडक्टर आहा तो आमचो आसलो. पूण ही स्कीम आसा ती आतां आमकां सगळ्यांक सांबाळून घेवपा जाय म्हणून आतां सरकारान ती स्कीम एक तयार केल्या. अजून नोटिफिकेशन जावना तेजें. ती स्कीम अशी आहा की प्रत्येक जो गोंयभर जे कोण बसवाले हितून जॉईन जातले तांकां पर किलोमिटर ₹3 म्हणजे समज तेणी 200 किलोमिटर चलयली जाल्यार तांकां ₹3 प्रमाणे पयशे मेळटले. त्याच प्रमाणे तांकां जो तांचो इन्शुरन्स आहा, समज 60,000 इन्शुरन्स आहा जाल्यार तांकां 50% 30,000 तांकां इन्शुरन्स मेळटलो. जाल्यार तांकां ती बस नवी घेवपा खातीर सरकार तांकां 10 लाख तांकां दितले. जे प्रायव्हेट बसवाले आहा तेंचो टायमींग जावं आमचो टायमींग डिफरंट आसता. आमी एकच टायमाचेर त्यो बसीस ना, दोगांयकूय पॅसेंजर मेळपाक शकना म्हणून आमचो तो टायम 10 मिनटां 15 मिनटां सोडून बसीचो टायमींग आसता. सगळ्यांक घेवपा खातीर सरकाराचेर चड व्हडलें बर्डन पडनासतना ही स्कीम आमी तयार केल्ले कडेन आसा. आनी एक तांकां आसा की जर ते बसीचेर आमी एडवर्टायज करतले आनी ते एडवर्टायज ते इन्कम येता ते 50% इन्कम बसवाल्यांक मेळटले आनी 50% आमकां कदंबाक मेळटले. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी सगुण गावडे. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. सांखळे बीजेपीचे कचेरेंत चोरी. सीसीटीव्ही फुटेजीचेर पुलिसांनी दोगा दुबावितांक चवकशेक ताब्यांत घेतले. मोबायल आनी कॅश खंय चोरल्या. शेनवारा रातीं ही गजाल घडल्या म्हूण कळटा. दिवचल पुलिसांनी दुबावाचेर दोगांक चवकशेक ताब्यांत घेतल्यात. सांखळे भाजपाच्या कार्यालयांत चोरी. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीन पुलिसांनी दोगा संशयितांक चवकशेक ताब्यांत घेतल्यात. पुलिसांचो तपास चल्ला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण मोबायल आनी कॅश खंय चोरयेक. पळय गोंयांत स्मार्ट सिटी आसा, स्मार्ट लोक आसात आनी स्मार्ट चोरूय बी आहा. चोरांक ह्या खबर आहा खंय पयशे आहात चड ते आनी खंयच्या पक्षा कडेन पयशे आहात. सो आनी तांकां दुसरें खबर आहा गोंयचे पुलीस चोरांक धरनात म्हणून. देप्यागेतली चोरी जावन 1 म्हयनो जालो अजून एकल्याक कोणाक धरूंक ना आनी धरले ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबलूय पुलीस करचे ना, पुलीस ऑफिसरांक अकाउंटेबलूय धरचे ना हें तांकां खबर आहा. सो इट इज अ स्मार्ट मूव बाय स्मार्ट चोर्स. इतल्याच म्हयन्यान सांगूं येता. इतले मजगती भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक ह्या चोरये विशीं विचारल्यार चड कांय लॉस जावंक ना म्हण सांगलें. ते कोण दोग जाण भरते चोरते कोण लोकल ते सर कोण तरी बायले थंय बसून आशिल्ले ती दिसता. जायत कोणाक म्हाका काय डिटेल काय खबर ना इतले. मेजर कितें लॉसेस तुमकां काय ना. अरे त्या चोरांक धरलो ते कोण तरी भुरटे चोर. पूण सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीजेपी ऑफिसांत तरी जावं भुरट्या रस्त्यार रावले रे ऑफिस. अच्छा ओके. स्पेशल आमचो सेक्युरिटी वेगळो नासलो बीजेपीच्या ऑफिसान. ओके रस्त्यार आहा तेका दिसले ते आनी दार बीर ओपन आसता ताका दिसले पयशे बिशे आसतले म्हणून आमचे कडेन पयशे बीन पूण कितें व्हेल्ले तेणी काय ना त्यांनी मोबाईल दोन चोरून धरले. पैसे नासतात जाल्यार खंयचे व्हरतलो. बीजेपीच्या ऑफिसांत पयशे आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आय लव इस्रायल. ते गोमाताक खातात, ते मुर्तीपुजा मानिनात असो सोशल मिडियार वादग्रस्त पोस्ट करपी शेहजाद शेख म्हणटा ताका दिवचले पुलिसांनी उखल्लो. हिंदू धर्मियाच्यो भावना दुखावल्यो म्हूण हिंदू संघटनांनी कागाळ केल्ली. काल दिचोली पोलिसांनी शेहजाद शेख म्हणून एका व्यक्तीक अरेस्ट केल्ले आहा. ह्या हेतूसून अशें म्हायती मेळटा की शेहजाद शेख यांनी आपल्या फेसबुकाच्या पोस्टाचेर एक पोस्ट केल्लो की
आय लव इस्रायल आणि त्याच्या उपरांत हिंदू धर्माच्या जे हिंदुत्वादी लोक आहेत त्यांची काही ना काहीतरी भावना दुखावतली अशा बाबतीत त्यांनी पोस्ट केले की दॅट दे इट गौ माता अँड दे डोंट बिलीव्ह मूर्ती पूजा. म्हणजे ह्या बाबतीत अशी जे असले जे मनीस आहेत जे शेजात सारखे जे हिंदू आणि मुस्लिम ह्यांच्या भितर जे वाद निर्माण करता आणि काही गजाली हांगातले जे समाजाक त्रास करपी जे वार्ता करतात बरयता ह्यो गजाली चुकीचे आसतना सुद्दां ह्यो गजाली करता आणि आपल्याक मोठेपण दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पण काल बिचोलीन जेन्ना ह्या बाबतींतली जेन्ना हिंदू संघटनेन ही जी पोस्ट पळयली त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी तात्काळ बिचोली पोलिसाक ह्या संदर्भात माहिती दिवन आपोवपाक सांगलें. सध्या तेका बिचोलीचे पोलीस आहा तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतलेले आहा आणि हिंदू संघटना जी सांखळेन बिचोलीची आहा तेंच्यांनी ह्या बाबतीत आपला आवाज उठयला की शेवटपर्यंत हेका पनिशमेंट जावचे म्हणून अशें करीत आहा. कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली आहा. हेच्या फुडें पोलीस चौकशी जी आहा ती बिचोलीचे पोलीस करीत आहा. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम. सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाची तयारी नेटान चल्ल्या. 25,000 मायज लोकांचें रजिस्ट्रेशन जालां. 16 तारखेर फोंडें मोठी शंखनाद रॅली जातली. 17 ते 19 मे महोत्सवा उपरांत 20 ते 22 मे मेरेन ऑपरेशन सिंदुराच्या फाटभुंयेर सेनेक बळ मेळचें म्हणून भव्य नगरींत शतचंडी हवन जातलें. सगळ्या गोंयकारांक उक्तें. खासा नगरीची मिडियाक भोंवडी. ठिकाणी 25,000 एवढी आसन व्यवस्था असलेला मोठा भव्य असा पंडाल गोव्यात पहिल्यांदाच होत आहे. वातानुकूल AC पंडाल इकडे बसवलेला आहे. 25,000 जवळजवळ रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. तशाच भव्य दिव्य कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी एक भव्य अशी रॅली 16 तारखेला या आपल्या रामनाथी आश्रम सनातनचा जो आश्रम आहे त्या ठिकाणी संध्याकाळी दुपारी 3 वाजता सुरू होणार आहे आणि ती रॅली पूर्ण या फोंड्या शहरात संपूर्ण शंखनाद करून या ठिकाणी इथं येणार आणि इथं आल्यानंतर ही जी नगरी आहे सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले यांचं नामकरण या ठिकाणी या नगरीला केलेलं आहे आणि जन्मोत्सव पण या माध्यमातून होणार आहे. जो काही ऑपरेशन सिंदूर झालं त्या ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून आपल्याला जसं शारीरिक मानसिक तसंच आध्यात्मिक बळ मिळावं सेनेला आपल्या राष्ट्राला म्हणून या कार्यक्रमाच्या 17, 18, 19 नंतर 20, 21, 22 असं 3 दिवस तिथं शतचंडी यज्ञ पण होणार आहे आणि हा गोमंतकीयांसाठी खुला असेल. उरलेली गोव्यातली जी 5 ते 6,000 मंडळी दैनंदिन उपस्थित राहणार आहेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे की येण्यापूर्वी आपलं आधार कार्ड या ठिकाणी आवर्जून घेऊन या. या ठिकाणी येताना प्रत्येक व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची बॅग आतमध्ये सोडण्यात येणार नाही. एक मेडिकल सेंटर देखील उभारण्यात आलेलं आहे ज्याच्यामध्ये 16 डॉक्टर्स लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेतील. तर त्यांना पार्किंग लॉटपासून आतमध्ये आणण्यासाठी ई रिक्षाची व्यवस्था आहे पण ती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नाही आहे. ती केवळ आणि केवळ हँडिकॅप आणि सिनियर सिटीजन ज्यांना येणं शक्य नाही तर त्यांच्यासाठीची व्यवस्था आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हरमल आनी मांद्रेच्या शिमेच्या डिमार्केशनाक सुरवात जाली. दोन्ही गांवच्यो शिमो आखूंक नाशिल्ल्यान कमर्शियल टॅक्स भरतना कटकटी जाताल्यो. पंचायतीच्या येणावळीचेर परिणाम जातालो. लँड सर्वे खात्याचे डिमार्केशन सोंपले उपरांत खंय हो प्रस्न कायमचो सुट्टलो म्हणून आमदार जीत सांगता. आमी आसात हरमल आनी मांद्रे ह्या बॉर्डरीचेर आसात. खंय तरी जे आतां तुमी फाटल्यान जे पळयतात शेक आसात रेस्टॉरंट आसात खंय तरी ह्या वटेन जे आसात ते हरमलाक पडटात आणि ह्या वटेन जे आसात ते मांद्रे पंचायतीक पडटात. खंय तरी तेंचे डिमार्केशन न जाल्या कारणान खंय तरी कन्फ्युजन जाता आणि मागीर तेंचे टॅक्स जे आसात खंयचे पंचायतीक घेवचे हो एक इशू जाता. त्या खातीर आयज हांगा डिमार्केशनाचें काम जे आसा सुरू केल्लें आसा. खूप तेंप जालो स्थानिकांची काही स्थानिकांची तशेंच पंचायतीचो इशू आसलो की बॉर्डर आयडेंटिफाय जायना सारकी म्हणून म्हणजे मांद्रे आनी हरमल. सो ते बॉर्डर आयडेंटिफाय करपा खातीर आमी लँड सर्वे डिपार्टमेंटाक हांवें पर्सनली नोट मूव केल्लो की हे इमिजिएटली जावचे जेणे करून इलिगॅलिटीज जातात ती जावची न्हू. म्हणजे आता इलिगॅलिटीज म्हणजे कमर्शियल टॅक्स जो आसता तो प्रत्येक पंचायत आपलो कमर्शियल टॅक्स कलेक्ट करता. सो बॉर्डर आयडेंटिफाय सारकी ना जाल्या कारणान टॅक्स भरपा खातीर एकामेकाक गोठा दाखयतात. आपूण ह्या पंचायतीक पडटा तो म्हणटा मागीर ह्या पंचायतीक आनी कोणूच भरना.
आनी पंचायतीक रेव्हेन्यू तेचो मेळना. तो लायफ टायम प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर आयज लँड सर्वेक आमी तेंचे ऑफिशियल्स हांगासर येयल्यात आनी इमिजिएटली आयडेंटिफाय बॉर्डर डिमार्केशन सुरवात केल्या. इमिजिएटली ते प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आल्लो कितें आमचो बिचाचो आल्लो पळय जी ट्युरिजम शाखा मांद्र्यान म्हण अलर्ट जाता आरांबोल जालो ही पडटा एग्जॅक्ट मांद्र्यान खंयची पडटा आरांबोल ती आमकां पयलीं खबर ना. आनी बाकी जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा ती आतां हॉटेलाक नांव आसता सो ओनर आपणाच्या नांवान परमिशन घेता. सो आमकां एग्जॅक्ट कळना की खंयचें हॉटेल आमकां पडटा. ते आतां आरांबोल पंचाल आमकां फोन करीत जाता की बाबा तुमी खंयचो टॅक्स घेतला. आमी तांकां विचारता की तुमी खंयचो टॅक्स घेतला. सो आतां सर्वे केल्यार आमकां क्लियर जातलें की मांद्र्या खंयचें आनी आरांबोल खंयचें. आयज क्वेश्चन म्हाका तुजें आयज एक्झॅक्ट बाउंड्री आमकां कोणाकूच खबर ना. सो ताका लागून भायर इनिशिएटीव घेवन आयज सर्वे हाडला आनी आमी ही बाउंड्री मार्क केल्या उपरांत आमकां कळटलें की आमी सांगूंक शकतले की ही आमची बाउंड्री म्हणून. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. कुर्डीच्या सोमेश्वर देवळांत जाता ती वर्सुकी पुजा फुडें धुकल्ल्या. पुजा 18 मायाक जावपाची आशिल्ली. मदीं अकस्मात पावस पडिल्ल्यान थंय धरणांतलो देवळाच्या भोंवतणचो वाठार अजून उदकापोंदा आसा. पुजेची नवी तारीख खंय रोखडीच जाहीर जातली. मडगांव रवींद्र भवनांतले पाय तियात्रिस्त सभाघर 1 जुलय सावन ऑगस्ट मेरेन बंद. अध्यक्ष राजेंद्र तालक सांगता रिनोव्हेशन तशेंच दुरुस्तीच्या कामाक बंद आसतलें म्हणून तालक उलयला. सावंड सिस्टम, प्रोजेक्टर स्क्रीन तशेंच रुफिंगाक खंय काम आयलां. ह्या सगळ्या कामां उपरांत खंय इफीक एक बरो व्हेन्यू जातलो. मडगांवचें पाय तियात्रीस सभाघर 1 जुलयच्यान ऑगस्ट मेरेन रिनोव्हेशन आनी दुरुस्ती खातीर बंद आसतलें. रवींद्र भवन मडगांवचो अध्यक्ष राजेंद्र तालक उलयलो. सावंड सिस्टम, प्रोजेक्टर स्क्रीन तशेंच रुफिंगाक खंय काम आयलां तालक सांगता. रवींद्र भवनात वेगवेगळ्या ठिकाणी विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोग्राम्स खंयचे आसा ते काम चालू आसा. एनएक्स बिल्डिंगेच्या कामा बरोबर आज मेन ऑडिटोरियम ताजे रुफिंगाचें काम चालू. जी लिकेज बिकेज जाताली फाटीं कितें पळय जाताली ते सामकेंच 100% बंद करपाक लागून अनदर रूफ इज ऑलरेडी इन प्रोसेस करपाचें काम चालू आसा. सगळें रिपेर कितें जातलें. PWD हॅज टेकन ओवर दॅट जॉब. ऑलरेडी तें काम चालू जालां. सो इन अनदर 6 मंथ तुमकां एनएक्स बिल्डिंगूय फंक्शनल मेळटली जी चालू आसा. ती वेगवेगळे प्रोग्राम चल्ल्यात. सो तशेंच ब्लॅक बॉक्साचें रिपेरी येवपाचें काम चालू. सो दीस मंथसून यू शूड नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम. म्हणजे परफेक्ट जातलें सगळें बाबतींत. खंय कितें प्रॉब्लेम्स येताले ते टॅकलिंग. मेन ऑडिटोरियमाचें काम चालू जावपाचें आसा. वेर वील बी पुटींग द म्हणजे रिनोव्हेशन रिफर्बिशमेंट. जो पयलीं काम केल्लें पयलीं हांगा स्क्रिनींग जाताली न्ही ते आतां टायम पिरियड जावन तो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला. स्क्रीन टॅक्नॉलॉजी, सावंड टॅक्नॉलॉजी आउटडेटेड जाल्या. सो ते सगळें करपाचें काम एप्रूव जालां. आतां ते टेंडरा वतलें. सो दॅट वर्क ऑल्सो वील स्टार्ट इन जुलय एंड ऑगस्ट. सो 1 जुलय टू एंड ऑफ ऑगस्ट आमी बंद दवरतले जातलें. वन ऑफ द सेंटर फॉर स्क्रीन. सो इफ्फी खातीर स्पेशल तुमी आतां काम करतात. इफ्फी खातीर कितें जाता खंय करणार कितें निमित्त जाय पडटा. कितें फाल्यां व्हडलो इव्हेंट जाता तेन्ना आपुणूच सगळ्यो गोश्टी जाता पळय जावन पडटा त्यो बरोबर. सो त्या निमित्तान मडगांव आशिल्लें तें पोरू जावपाचें. पोरू जालें ना पूण तें एटलिस्ट ओनू जातलें. कळ्ळें. ओनू करपाचे प्रयत्न केले आमी. तें जावपा जाय. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.